आम्ही सड्यावयल्या मुसुंडेन आहा हेडलाईन सडा ज्या जाग्यार लोकांक जळयतात फुडें मागीर मुस्लिमांचें कब्रस्तान आहा आनी मागीर क्रिस्तांवांची सेमित्री आहा थंयसर आमी डिमांड केल्लो की हो जो रस्तो आहा न्हू हांगासर हांगा लोकांक जेन्ना मडी हाडटात न्हू तेन्ना हांगा गाडयो हालतात बिलतात आनी एक्सिडंटूय खूब जाले रातचे कळना हांगासर हे व्हणके पडले ते पळोवपाक शकता सायडीक नॅशनल हायवे होय रस्तो बरो आसा आनी कन्सर्न एथॉरिटीज जे आहा न्हू तेंचे कडेन आमी रिक्वेस्ट केलेली हो रस्तो करा म्हणून पूण तांकां काम करपाचें ना बसून खावपाचें आहा कोणूच इनिशिएटीव घेवपाक सोदिनात कळ्ळें तुका तुमी कितें करूंक म्हटलें तें आमकां खबर ना आयज नाइलाजान आमकां हे डिसिजन घेवचें पडलें सचिन भगत जो वॉर्ड नंबर 6 रावता तेणी हो इनिशिएटीव घेवन म्हाका म्हणपाक लागलो शंकर बोलजी आमी तरी पुरून काडया लोकांक त्रास जाता आनी आमच्या वॉर्डांतले लोक मॅक्झिमम जे 6 नंबरांतले लोक आहात न्हू ते हांगासून ट्रॅव्हल करतात हांगाच्यान वयतात येता वयता रातचे बायलां वयतात भुरगे गाडये चलयतात कितें पूण आयज म्हाका सांग इतलोसो रोड फक्त एक 30 ते 40 मिटर आहा हेका हांगासर कॉन्क्रीट नाल्यार डांबर घालपाक कितें जाला प्रॉब्लम कितें आयज तुम्ही मरे जे दादागिरी करतात खबर आहा गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान बसून ती दादागिरी आमी ही दादागिरी म्हणटात हे 2-4 वणके पुरून काय नासलेले हांव आनी सचिन भगत इनिशिएटीव घेवन हे वणके जर फिलअप करूंक शकता नाल्यार सरकार कित्याक करूंक शकना कावन्सिलर कितें करता कावन्सिलर झग मारता कावन्सिलराक निवडून फक्त पयशे करपाक निवडून हाडल्यात तुमकां तुमची कामां करचें ना अरे तुमचे कडेन गार्बेज उखलूंक जायना गटर क्लीन करूंक जायना आनी बाकीची समाजातली कामां जायना फक्त खी करून दात दाखोवंक जाता ते म्युन्सिपाल्टीन कित्याक रे खुर्चे गरम करतात तुमच्या वॉर्डांतले पळया मरे आयज खरी गरज आहा लोकांनी हांकां प्रश्न विचारपाचे कित्याक सांग हे आमचे मेन इश्यूज आहात न्हू हे दखल घेवपाक सोदिना हांव मागता सडेकारां कडेन की असले बारीक इश्यूज आहा कावन्सिलराक फोर्स करून तेंचे कडल्यान करून घेया आयचो जो इनिशिएटीव हांव सचिन भगतान घेतला हांगा हे लँड हे वणके फिलअप करपाक कितें हांव आशा धरता की तुमी जे कावन्सिलर न्हिदलेत ते जागे जातले म्हणून कित्याक सांग आयज लोक रस्त्यार देवले ती कामां करपाक ओके देव बरें करूं